नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आज जे आमच्याकडे स्पेशल गेस्ट सत्य जावन आसा वसंत विद्यालयाचे हेडमास्टर सूरज तोडणकर सर. सर तुमचे खूप खूप स्वागत आसा. नमस्कार. नमस्कार सर. सर आमचा पहिलाच प्रश्न असा तुमच्या मुखार की तुमचे बालपण सर आमकां आयकपाक जाय. बालपणाच्या काय आठवणी? बालपणाच्या आठवणी म्हणजे सारखे मजेदार आठवणी. कारण अशें दिसता की ते बालपण आमी घालयलें नाही ते आतां आमकां अनुभव करूंक मेळना. ल्हानपणाच्या आठवणी म्हणजे आमी खेळीमेळीचें वातावरण खेळून आमचेर अशें अभ्यासाचो जास्त असो दडपण नासलो. बाबांनी आमचेर कसलें दडपण दिवंक ना. आनी खेळप म्हणजे कितले विविध तरेचे खेळ तेन्नाचे. मागीर तितून बाल तोणक्यान येयले, सोंडांनी म्हणून आसले, बडयांनी म्हणून आसले, मागीर हेजेर झाडार चडच्यांनी आसले, मागीर क्रिकेट म्हण, फुटबॉल म्हण, कितें खेळूंक ना सगळे तरेचे खेळ खेळून खेळीमेळीचें वातावरण आमी आनी त्याच बरोबर तितकोच वेळ आमी शिक्षणाकूय दिला. सो बालपण अशें न्ही की पूर्णतः खेळ आनी कांयच ना. कारण खेळ खेळना फुडें तुजें शरीर बरें उरता आनी ते तुका फायदो जाता की तुजो अभ्यास बरो जाता. सो अभ्यास आमी तितलोच त्याच वेळ दिल्लो आसा आनी त्याच प्रमाणे आमी शिक्षणान सुद्दां तितलेच बऱ्या तरेन रावल्ले. सो म्हाका अशें दिसता की त्या वेळाक आमी खूब एन्जॉय केलें. आनी आतां ते दिसना. आतां चडशे खेळच्या शारांत भुरगे मोबायलाचेर चड उरता आनी शरीर तेंचें. स्कूल खंयचे आसलें? आमचें स्कूल हांव ह्या शाळेचो माजी विद्यार्थी आनी म्हाका हे म्हाजो अभिमान दिसता की हांव शाळेचो मुख्याध्यापकूय जाल्लो आसा. कारण ह्या शाळेन माजी विद्यार्थी हांव आनी म्हाजे ह्या शाळे कडेन नातें वेगळें आसा. कारण हांवूय ह्या शाळेचो माजी विद्यार्थी, म्हाजो बाबाय ह्या शाळेचो माजी विद्यार्थी. म्हणजे सगळ्या बाबाचें बालपण ह्या शाळेन गेल्लें आसा, म्हाजें बालपण ह्या शाळेन गेल्लें आसा. आनी पूर्णतः म्हाजे जे चुलत भाव आसा, सगळे फॅमिली कुटुंब आसा हितून आनी म्हाजी फुडली पिराय जी आसा, म्हाजी भुरगीं ह्या शाळेन येल्लीं आसा. सो ह्या हितून फक्त मुख्याध्यापक म्हणून ना, पण एक वेगळें म्हाजें एक नातें आसा जे म्हणटा तशें बालपण हांवें घातलां आनी म्हाजी विद्यार्थी म्हणून हांव वेगळ्या स्तरार ह्या शाळेन काम करता. म्हणजे तुमचो कॉलेज हायर सेकंडरीचो प्रवास कसो? हायर सेकंडरी मातशी कितें म्हणटा तशें इस्कॉलान भरपूर आमी मजा केल्या सगळी. 11वी 12वी म्हणा फुडें एक वेगळेंच वातावरण जालें. कारण 10वी जायना फुडें 11वी 12वी अशें सांगताले की 12वी उपरांत तुजो फ्युचर ठरता, मागीर तुका इंजिनियरींग कॉलेजीक वचोंक जाय, डॉक्टराक वचोंक जाय हेंच आसतालें. एक नाल्यार इंजिनियरींग नाल्यार डॉक्टर, नाल्यार जालो जाल्यार मागीर फुडें शिकताले एडवोकेट, नाल्यार चडशे इंजिनियरींग ट्राय करताले. सो 11वी 12वी हांवें त्या दृश्टिकोनान केन्नाच प्रयत्न करूंक ना. कारण म्हाज्या बाबान सुद्दां कसलेंच दडपण करूंक ना. 10वीक सुद्दां हांवें मार्क्स जे घेतलेले त्या वेळार बाबान म्हाजेर कसलेंच दडपण घालूंक ना की बाबा तुवें अमकेच पर्संटेज येवंक जाय, अमकेच टक्केवारी येवंक जाय, नाल्यार म्हाजें नांव. पण म्हाका दिसतालें की बाबा ह्या शाळेन शिक्षक म्हूण आसा, सो तेंचें नांव बरें दवरूंक जाय म्हणून हांवें म्हाज्या तरेन प्रयत्न करतालो की बरो तरी येवंक जाय. म्हणून हांव एज अ हें धरलें जाल्यार आय वॉज नॉट एक्सलंट चायल्ड, पण एक पयल्या 2-3 हेतून तरी हांव रेसीन आसतालो. आनी 11वी 12वीक जेन्ना वयलो इट वॉज अ सडन चेंज फॉर मी. एंड दॅट टू हांव झेवेरान न्ही, आनी झेवेरान म्हणना फुडें अशें जातालें की पयलें म्हणजे सगळे ते ब्रिटो सेंट मेरी अशें ते भुरगे आनी तेंचें उलोवप इंग्लीश. पण म्हाका दिसतालें इंग्लिशूच ते उलयतात आनी हांव खंय फाटीं उरलो काय ना, तशें नासलें. मेहनतीक खंयच हें ना, तडजोड ना म्हणटा तशी. मेहनत करता ताका फळ मेळटा. अच्छा, तुम्ही इंग्लिश काय शिकले त्या टायमार? आता खूप साधन आसात त्या टायमार त्या टायमार इंग्लीश म्हणजे हांवें न्ही 11वी 12वी सुद्दां तितकी इंग्लीश उलोवना. पण हांव कितें वाचतालो तो समजपाचो प्रयत्न केलो. म्हाजे कॅमिस्ट्री म्हण, बायोलॉजी म्हण, खास करून मॅथ्साक सगळे जाण ट्युशनाक वयताले. त्या वेळाक सुद्दां ट्युशनाक वयताले. 1997ची गोश्ट, 1997. त्या वेळाक सुद्दां व्हडले व्हडले फीज फारीक करून 7,000 6,000 अशे फी फारीक करून, पण हांव केन्ना वचूंक ना. पण म्हाका खबर आसली की गणित विशय हो म्हाजो परिपक्व आहा. कारण म्हाजे बाबाय गणित विशय शिकयताले आनी आमची निला टिचर म्हूण आसली, तिणें म्हाका बऱ्या तरेन शिकयलें. सो म्हाजे गणित विशयाक कांय व्हडलो जावंक ना. पण हांवें मेहनत घेतली 11वी 12वी. सारको म्हाजें कितें आहा शिक्षणाचेर लक्ष दिलें. हेवटेन तेवटेन कांयच ना. चड फ्रेंड सर्कल नासलें म्हाजें 11वी 12वी. हांव कॉलेज हायर सेकंडरीक घरा आनी म्हाजो मदलें हें आसा. पण त्या वेळार म्हाजे खेळ सोडूंक ना. खेळाक हांव सारको आसलो. खास करून क्रिकेटीक खुबशे टोर्नामेंट म्हण जाताले. त्या टोर्नामेंटाक सुद्दां हांवें खूब भाग घेतला. म्हणजे क्रिकेटीन नॅशनल लेवल अशें कितें केल्लें काय? नॅशनल लेवल अशें ना, पण आमचें आसता न्ही एक वाड्या उलो आनी ऑल गोवा टोर्नामेंट. सो ऑल गोवा टोर्नामेंटाक खूब भाग घेतला हांवें. आनी त्याच जोडीक हांव घुमट आरती स्पर्धेक वयतालो चडसो. सो त्या वेळार घुमट आरती म्हणजे संगिताचो विशय घेतलेलो हांवें आनी खेळाचो विशय घेतलेलो आनी म्हाजें शिक्षण. सो ह्या ट्रायंगुलर हेतून आसतालो हांव.
तेच्या भायर ना. आतां कितें जाता, आतां भुरग्यांक तूं पयशे लायल्यार हायर सेकंडरी जाता त्या वेळार पावले तेजे मोबायल, तेज्या शिवाय भायर खेळोंकूय पावना ते, आनी खंयच्याय हेका हातूय घालना, चडशे मोबायल. ही खंत आहा सद्या. म्हणजे कॉलेजीचा प्रवास कसो कितें जाल्लो तुमचो? कॉलेज माझी म्हणजे कितें म्हणटात तें हायस्कूल एक मजा, 2 वर्सां मातशें हांव हितून कसो उरलो. मागीर कितें जालें, कॉलेज म्हणजे कितें, DMC आमची ज्ञान प्रसारक मंडळ कॉलेज. थंय वचना फुडें एक तें लायफूच वेगळें. ते लायफ म्हणटा न्ही, यूथ लायफ म्हणटा तशें. आनी त्या वेळार आमचे फ्रेंड सर्कल भरपूर. म्हाका दिसता इतले फ्रेंड सर्कल आमचे. आमी सायन्स फॅकल्टी, पण आमचे सगळे फ्रेंड आसले. आर्ट्साचे फ्रेंड आसले, कॉमर्साचे. आमची टिमूच आसताली आनी बऱ्या तरेन आमी घालयल्या त्या वेळार सुद्दां. मातशी जाताली हेवटेन तेवटेन मस्ती म्हणटा तशी, पण मस्ती म्हणून इतली न्ही की सराक त्रासान घालता जावं इन्स्टिट्यूशनाचें नांव बदनाम करता अशी मस्ती न्ही, आमच्या हितूंतल्यान. पण त्याच बरोबर आमी आमचे जे कोण बरे शिकणारे आसताले, कारण आमी परत सांगता हांव त्या लेवलाक शिकला असो न्ही, पण रावतालो न्ही, कदर धरून सारकें आपलें कितें आहा तें वेवस्थीत करतालो. पण कोण बरें शिकता तेजे कडल्यान कितें शिकपाचो प्रयत्न करिना. पण आमचे टिचर बरे आसले कॉलेजीक सुद्दां. कॉलेजीक टिचर आमचो आसलो एक सुनोज रायकर सर म्हूण आसलो, समीर पाटील आसलो, गिरीश अभ्यंकर म्हूण आसलो. सुंदर शिकयताले ते आमकां. आनी बऱ्या तरेन हांवेन ते कॉलेज एक लायफ बरें जगलो. सर एक अशी एक कॉलेज लायफाचो एक तुमकां इन्सिडंट समज याद येता जाल्यार तुमी जेन्ना कोणाक शेअर करूंक ना की तुमचे कडेन एक मिस्टेक जाल्ली कॉलेज लायफान असो कितें आहा जाल्यार? कॉलेज लायफाचो एक व्हडलो जोक म्हणजे इंग्लीश आहा न्ही, इंग्लीश म्हाका ही जमत नासली चडशी. आनी 11वी-12वी जालें कॉलेजीक जाल्यार मागीर कितें आनीक आसपाक वाडलो. म्हणजे पणजेच्यान बीन ती सगळीं आमची फ्रेंडां, पणजेची फ्रेंडां, परवरची थोडी या थिवी सगळे म्हणजे सगळो आसपाक वयलो न्ही तो. आनी जालें सगळें कॉलेज बीन सोंपता. एंडाक न्ही म्हाका म्हाजो टिचर आसलो सुनोज सर म्हणून. ताणें म्हाका कितें सांगलें की तूं हेका फेरवेलाक भाशण उलोवचें पडटलें म्हणून. फेरवेलाक हो इन्सिडंट म्हाज्या टर्निंग पॉयंट कसो. फेरवेलाक भाशण उलोवचें पडटलें म्हणून ओके म्हटलें हांवें त्या टायमार. आनी हांव पब्लीक स्पिकर न्ही, मागीर लोकां समोर उलयतलो असो न्ही हांव. पण हांवें ट्राय केलें. आतां म्हटल्यार कितें उलयतलो, लँग्वेज उलोवंक जावची ना म्हणून मराठीन तरी उलोवया म्हणून अशें. मराठी म्हाजी तितली नासली, पण हांवें म्हटलें ट्राय मारया. पण जेन्ना फेरवेला दिसा म्हाजें नांव घेतलें आनी हांव जेन्ना फुडें येयलो, आनी जेन्ना म्हाका उलोवंक सुरू केलें, हांवें पयलो स्टेटमेंट सुरू केलो मराठीत. तुम्हा सर्वांचे हार्दिक अभिनंदन म्हटलें. हार्दिक अभिनंदन म्हणल्या सगळीं जाणां हांसूं लागलीं. म्हणजे हो शब्दच मुळान वेगळो न्ही त्या फेरवेलाक. पयलींच अभिनंदन खंयचें आनी म्हणजे सारकी मराठी तशीच जाली. इंग्लीश नात मराठी ना ती नात. आनी सगळ्यांनी म्हाका म्हणजे अशें एक हांसपाचो कसो प्रसंग तो. पण त्या प्रसंगांतल्यान म्हाका खुबशें अशें शिकोवंक मेळ्ळें. त्या दिसाच्यान हांवें ठरयलें की आय वील डू समथींग. सो इंग्लीश म्हाजी बाजू, म्हाजी मराठी बाजू ह्या भाशेचेर हांव जाता तितलो प्रयत्न करतलो की प्रभुत्व मेळोवपाचो. आनी त्या अनुशंगान म्हाजें एक जर्नी सुरू जाली. इमिजिएटली म्हाज्या देवाची कृपा अशी म्हणटा तेजी कॉलेज आज हांवें फायनल एग्जाम दिल्या आनी सांजच्याच वेळाक म्हाका कोणें तरी एक सांप्रदायिक म्हणजे इस्कॉन जो हांव फॉलो करता तेतून म्हाका प्रोग्राम आपयलो. सो थंयच्यान जालें की आयज कॉलेज सकाळी जाली, सांजची प्रॅक्टिकल जाली आनी सांजचो 5 सुटला खंय हांव आनी सांजचो 7 हांव कनेक्ट जालो. सो इट्स लायक अ जर्नी. कॉलेज अगेन द स्पिरिच्युअल जर्नी स्टार्टेड. थंयसून तुमची स्पिरिच्युअल जर्नी स्टार्ट जाली. सारकें 2 मे 2002 3 मे 2002 सॉरी 3 मे 2002. सर मग हेच्या पयलीं तुमी चिंतलेलें की आपूण टिचर जातलो की आपल्याक टिचर जावपाक जाय, कित्याक तुमी सायन्स फिल्डान आसले? एक्चुअली कितें जालें, हे टिचर जो स्टायल आसा न्ही, टिचराची पद्दत जी आसा न्ही, ती म्हाज्या बाबा कडल्यान हांवें सदांच शिकलेली. कारण बाबान एक आमच्या घरान एक बोर्ड केल्लो आनी सदांच ते शिकयताले आनी त्या बोर्डा वयल्यान आमकां शिकयताले. आनी आमी ते कितें करप, शाळेन जे कितें शिकयता न्ही ते सांजचे वचप आनी तशें इमिटेट करप. आनी करता करता एक आमकां ते जीन म्हणटा तेजें आमच्या रक्तान एक आसलें की शिक्षक हे पेशो हे नाते जे आसले ते म्हाज्या बाबा कडल्यान पावले. आनी तेजे आमचे जे सगळे कलाकारूय सगळे कलाची क्षेत्र, शैक्षणीक क्षेत्र ह्या सगळ्यान ते आमच्या काका कडल्यान बाबा कडल्यान ते पावलेत, ऑलरेडी आसले. फक्त कितें म्हणटा ते लाकडा कडेन खंय उजो पावपाची गरज आसता, मागीर तो ऑटोमॅटीक लाकूड उजो भितरूच आसता. सो तशें आमच्या हितून शिक्षण जें आसता क्षेत्र ते पयलींच आसलें.
सो फक्त ताका एक आज हे म्हणून एक ग्रॅज्युएशना नंतर एक पावल घेतलें हांवें. म्हणजे सर तुमकां त्या प्रसंगात कितले त्रास पडले सर कित्याक तुमी सायन्स बॅकग्रावंडान घाले टिचर जावपाक फूल डिफरंट पडटा. ना कारण सायन्स बॅकग्रावंड आसलो जाल्यार सायन्स टिचर आसूं शकता न्ही, सायन्स मॅथ्स टिचर आसा. सो त्या बॅकग्रावंडाचो आमकां अफेक्ट कांय ना. पण एक म्हणटा तर खरें सांगपाक अशें म्हटलें की त्या वेळाक हांवें अशें चिंतून नासलें की हांव शिक्षक जातलो असो. त्या वेळाक अशें आसता एक यंग हे आनी कोणें गायड केल्लें नासता आनी त्या वेळार दिसता की आपूण कोण तरी कलेक्टर जावचो, कोण तरी पुलीस जावचो, पी.आय. जावचो, पी.एस.आय. जावचो, अशें तें वेगळें रूप आसलें. पण एक मनीस म्हाका असो मेळ्ळो की ताणें म्हाका अशें मार्गदर्शन केलें आनी हांवें कशें करून बी.एडाक एडमिशन घेवपाचो प्रयत्न केलो. तें बीन कितें कोणें म्हाका व्हेलो आनी थंय हांवें एडमिशन घेतलें. पण हांव सांगता तें एडमिशन म्हाजो एक लायफान एक फेज शिफ्ट कशी. बाबान सुद्दां म्हटलें कितेंय जावं तुवें हें बी.एड आसा तें सारकेंच करून घेवंक जाय कारण फुडें तुका खूब तेजो फायदो. स्टार्टींग सर तुमी खंयच्या स्कुलान जॉइन जाले? पयलेंच स्कूल म्हाजें हांवें स्टार्ट केली म्हणजे हांवें जेन्ना बी.एड सोंपयलें, बी.एड सोंपना फुडें म्हाका आमंत्रीत केल्लें हॉली क्रॉस हायस्कूल. थंय हांवें जवळ जवळ म्हाका दिसता 1 म्हयनो कसो शिकयलें हॉली क्रॉस हायस्कुलान. आनी त्या नंतर एक वेकन्सी हांगा जाली एस.एफ.एक्स हायस्कुलान एकाडेमिक इयराक मॅथ्स सायन्सा खातीर मिडल स्कूल. सो हांवें 2004-05 ह्या एकाडेमिक इयराक फूल स्विंग हांवें एस.एफ.एक्सान शिकयलें नंतर. आनी मागीर 2005 जुनांतल्यान हांव मागीर ह्या शाळेन रुजू जालो. त्या डेटीच्यान 2005तल्यान आयच्या डेटीक हांव ह्या शाळेन आसा. सर तुमी आतां एक्चुअली एक हेडमास्टर म्हणून सुद्दां आसात. सो एक्चुअली एक हेडमास्टर म्हणून कसो आसपाक जाय सर? एक हेडमास्टर म्हणटात पळय आमी कसो आसपाक जाय? पळय हांव न्ही हाचेर चड उलोवंक शकना. पण म्हाजें अशें दिसता की हांव एज अ मुख्याध्यापक आतां म्हाका मुख्याध्यापकच जावन हांव 2010च्यान म्हाका इंचार्जशीप मेळ्ळी. मागीर हांव 2012तल्यान रेग्युलरायज जालो. पण म्हाजी कारकिर्दी मुख्याध्यापकाची जवळ जवळ आतां 12 वर्सांची कारकिर्दी जाली. आतां 13वें सोंपतलें म्हाजें. ह्या कारकिर्दीन म्हाजें अशें आहा की मुख्याध्यापक म्हणजे कितें जाणा, मुख्याध्यापकान पयलें म्हणजे सगळ्या शाळेचें हित पळोवप हें पयलें. तो पगार म्हणून पळयत न्ही तर तो मुख्याध्यापक आसूं शकना. शाळेचें हित इम्पॉर्टंट. आनी शाळेचें हित कित्यान आसा? भुरग्यांचें हित हेंच शाळेचें हित. म्हणजे शाळा कित्याक चलता? भुरगीं आसा म्हणून चलता. म्हण ह्या भुरग्यां खातीर कितें तरी करून दिवप. ह्या भुरग्यां खातीर तेंच्या फ्युचरा खातीर आमी तेंचो एक प्लॅटफॉर्म तयार करप. त्या भुरग्यांक फुडें वाटचाल करतले जाल्यार कितें तरी तांकां भक्कम पाया आमी निर्माण करप, फावंडेशन आमी तयार करप. हें फावंडेशन तयार करप इम्पॉर्टंट. आनी म्हणून मुख्याध्यापक जो आसता न्ही तो सदांच कितें आसूंक जाय की विचारान असो आसूंक जाय की ह्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर तेंच्या भविश्या खातीर आपूण झडटलो, तेंच्या भविश्या खातीर आपूण वावुरतलो असो विचार करून त्या मुख्याध्यापकान पळोवंक जाय. ना की आपलेंच आपूण पळयतलो तर मागीर ती शाळा कशीच चलूंक शकना. आनी हांवें तसोच विचार धरलो. ह्या भुरग्यां खातीर आवडला. आयज ताका सुद्दां म्हाजे विचार आहा ते ह्या भुरग्यां खातीरूच. आनी टिचरांक बरें घट धरून रावप. सगळ्यांक बरें सारकें एके कडेन दवरप आनी त्या टिचरांनी एक पावलान सगळ्यांनी मेळोन एकजुटीन ह्या भुरग्यां खातीर वावरप. चवथ हांव एक कनेक्टेड प्रश्न आसलो आमचो तो की एक हेडमास्टरा खातीर एक आमचो स्टाफ आसता टिचींग स्टाफ किंवा नॉन टिचींग स्टाफ म्हटल्यार तो कसो एक्चुअली आसपाक जाय? म्हाजो अनुभव असो की कितें आसा अप्स एंड डावन्स हे हेडमास्टराक आसतात आनी ते नाय जाल्यार तो टफ सिच्युएशनांक फेस करपाक शिकना. तशें म्हाज्या हितून जाल्लें. एकदां सहकार्य करता एकदां सहकार्य करिना तो आयुश्याचो एक भाग. घरान सुद्दां अशें आसता कुटुंबांतले थोडे सदस्य तुका सहकार्य करना. तशेंच शाळेन सुद्दां एकदां थोडे टिचर सहकार्य करता करिना. पण तेजो अर्थ न्ही की तुवें तेंच्या खातीर शाळाच फाटीं हाडची. पण त्याच टिचरांक सहकार्य जेन्ना केलें म्हण तेंचे कडल्यान कशें काम करून घेवप किंवा तेंकां बऱ्या तरेन कशें लागीं हाडप की तेंचे कांयच त्रास न जाता कितें आमी तेंचे कडल्यान काम करून घेवंक शकता असो जर आमी एक वाट जर काडली तर ह्या टिचरांक एक बऱ्या तरेन एक समतोल धरून ह्या टिचरांक बऱ्या तरेन आमी फुडें व्हरोंक शकता. आनी ह्योच टिचऱ्यो म्हणजे एक वेळ म्हणटले की एक वेळ सहकार्य करना ती टिचर आज तुका अशी दिसता की बाकीच्या टिचरांकून पावरफूल काम करूं शकता. फक्त कितें आसता तेंकां तेजी जी न्याय दिवचो पडटा आनी तेजी जी एबिलिटी आसा तेजी कॅपेसिटी आसा न्ही त्या अनुशंगान तेका तें कार्य दीत न्ही तो इमिजिएटली ही कम्स इज वंडर और शी कम्स इज वंडर.
सो आणि असे एक व्हडलो प्रश्न येता की बा हाऊ टू स्टे पॉझिटिव्ह आणि एनर्जेटिक लायक यू तुमच्या सारखे काम प्रत्येक फावटी करता म्हणजे अप अँड डाऊन तुम्ही पळयतात प्रत्येक फावटी सो ते पॉझिटिव्ह आणि एनर्जेटिक आसता तुम्ही कशें कितें पॉझिटिव्हिटी न्ही, पॉझिटिव्हिटी कम्स फ्रॉम स्पिरिच्युअलिटी. दिस इज माझो स्ट्रॉंग पायो असो. तू पॉझिटिव्ह जर विचार करतलो आनी पॉझिटिव्हली जर वयतलो तुका आध्यात्मीक पायो आसचोच पडटा. थोड्यांक ते बिलीव जावचें ना, पण आय बिलीव स्ट्रॉंगली बिकॉज ऑफ दॅट हें हांव जें नामस्मरण जावं देवाचें करता तेजो म्हाका ऑलमोस्ट फायदो जाता. अँड बिकॉज ऑफ दॅट आय ऑलवेज टेक इट पॉझिटिव्हली. मागीर म्हाका एकदां दिसता की हे अडथळे येयले न्ही, हे अडथळे देव सारको जाग्यार उडयतलो. मागीर त्या अडथळ्याचेर मात करपाची शक्ती दी. कारण आयुश्यान अडथळे येतलेच. अडथळे नासतना हें आयुश्य ना. पदम पदम विपदम. प्रत्येक पावलाक तुका विपदा आसतली. पण ती विपदाचेर मात करून फुडें येवपाची शक्ती मेळो. सो म्हाज्या आयुश्यान विपदा येयली. शाळेत सुद्दां वयर काडटना विपदा येयली. कोण टिका टिप्पणी करतले, कोण तुका आडोवपाचो प्रयत्न करतले, कोण फुडें व्हरता जाल्यार कितें ते आडोवपाचें म्हणजे खुबशे वेगळ्या वेगळ्या रितीन जाता. पण तेजेर मात करून फुडें वयता पळय तीच खरी हें न्ही तुजी. सो आनी एक असोच प्रश्न की स्पिरिच्युअलिटीक मी म्हटलें एक व्हडल्या खातीर तर कळ्ळें प्रॉब्लम खातीर सो भुरग्यां खातीर कशें युजफूल जावपाक शकता स्पिरिच्युअलिटी किंवा मेडिटेशन म्हटलें जाल्यार भुरगे कशे आणा आतां तूं पळयशी भुरग्यांक जरी तांकां अर्थ समजना ल्हान भुरग्यांक समजा आमी एक तांकां श्लोक घेता. आमी हालींच एक इतिहास असो घडयलो की भुरग्यांनी 12वो अध्याय 15वो अध्याय हनुमान चालिसा गीता महात्म्य आनी पसायदान म्हटलें. कंठस्थ म्हटलें. अशें न्ही की तांच्या फुडल्यान पेज धरून बाबा ते म्हणटात तशें न्ही. कंठस्थ म्हणजे सगळें पाठ आसले. हेचो फायदो कितें? एका सायंटिफिकली सुद्दां जेन्ना एखादा मनीस एखादो व्यक्ती मंत्रोच्चारण करता आनी ते ल्हान भुरग्यांनी सारके म्हणजे इनोसंटली दे आर सेंगींग. सो वेन दे आर सेंगींग इनोसंटली न्ही बऱ्या तरेन म्हणटा न्ही तेंची इवन द ब्रेन टिश्यूज आसता न्हय इट हेल्प्स. त्या ब्रेन टिश्यूजाचो तांकां फायदो जाता आनी त्या हितूंतल्यान तांकां खुबशे ब्रेन डेव्हलपमेंट जाता आनी ऑटोमॅटिकली तेजी मंत्रोच्चारण केल्या कारणान तेजी वाचा शुद्धी जाता. आनी तेंचे अपशब्द तोंडांतल्यान येयना, बरे विचार येता, ऑटोमॅटिकली शिक्षणान तांकां फायदो जाता. शिक्षण खंयचे पाठ करता, पाठांतर करता तें आकलन फास्ट जाता, रिमेंबर फास्ट जाता. अशें तांकां खुबशे फायदे जाता. आनी म्हणून आध्यात्मीक बाजू आनी हे तांकां मंत्रोच्चारण किंवा तांकां सगळे श्लोक जेन्ना म्हणून घेता तर ह्या भुरग्यांचेर बाकीच्या शिक्षणान सुद्दां ताजो प्रभाव जाता. आनी मानसिकतेचेर सुद्दां म्हणजे सायकोलॉजिली ऑल्सो दे ट्राय टू सी द वर्ल्ड इन पॉझिटिव्ह वे. सर तुमच्या दृष्टिकोनांतसून सोशल मीडिया एक्चुअली कित्या खातीर यूज करपाक जाय सोशल मिडिया न्ही आतां कशा आदी असले की फक्त पेपरार येता तेच लोक पळयताले. सोशल मिडियाचो इतलो फायदो जाता की काही क्षणाक तुवें हांगासरलो भायल्या देशांक सुद्दां पावोवंक शकता. म्हणजे जें कितें तूं कार्यक्रम राबयता, जे उपक्रम तूं शाळेन राबयता, एका सेकंदान आमी दुसरे कडेन पावोवंक शकता. म्हणजे ह्या देशांतल्यान त्या देशांत. सो हांव देशाचें उलयना पण हांगाच सुद्दां वाठारांत सुद्दां जप करून सगळे ते पावयतले आमी कितें शाळेन कितें करता. तर सोशल मिडिया इज द बेस्ट मिडियम. कारण तेतूंतल्यान लोकांक घरा बसून कळटा की वचन विद्यालयान बाबा कितें चल्लां किंवा एखादो कसलो कार्यक्रम केलो तो कार्यक्रम कसो आसा, कितें घेता, कशें घेता, टिचर कशें तेंचेर मेहनत घेता हें रोखडें ते हेजे वयल्यान दिसता. सो सोशल मिडियाचो जर वापर जर करतलो जाल्यार खरो शिक्षण क्षेत्रांत सुद्दां तेजो खुबसो करूं येता. म्हणजे बारीक बारीक उपक्रम धरया. एक आमी कलेच्या क्षेत्रांत धरया, एक सिंगींग कॉम्पिटिशन धरलें तर भुरगे कोण गातात ते रोखडेच लोकांक कळटलें हो कोण काय बरी भुरगीं गाता कित्याक किंवा एक चित्रकला स्पर्धा धरली तर किंवा स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन धरलें तर किंवा क्वीज कॉम्पिटिशन धरलें तर अशे वेगळे वेगळे कॉम्पिटिशनां जावं कितें आहा ती इमिजिएटली जर आमी सोशल मिडियाचेर पावय तर तेजो रोखडोच लोकांक कळटा बाबा हे उपक्रम घेता म्हणून. हालींच आमी आतां मॅरेथॉन घेतलेली ती आमी घेतली आनी तेजे रील एक जेन्ना पावना म्हणल्यार रोखडेच लोकांक कळटा की बाबा आयज हो कार्यक्रम जालो आनी ती पळोवनूच तांकां लक्षांत येता की बाबा कितें तरी सक्रीय आसा हें स्कूल आनी भुरग्यां कडल्यान भरपूर उपक्रम घेता. आयज एक धरलें फाल्यां एक घातलें सो सोशल मिडियाचो असो फायदो जाता. सर आणि असो एक प्रश्न की प्रत्येक इतली वर्सांनी चालूच आसा की 75% अटेंडन्स इज कंपल्सरी सो फक्त 75% कित्याक सर 75% पर्संटेज म्हणजे भुरगो जर शाळेन जितलो आसत तितलो त्याच भुरग्याक फायदो न्ही. सरकारूय म्हणून अशें न्ही की 75% केला कित्या खातीर केला अशें न्ही. खरें तें नासलें सुद्दां जाल्यार भुरग्यांनी 100% आपले दिवंक जाय शाळेन रावपा खातीर. आनी पालकांनी ताका मदत करूंक जाय की पळोवंक जाय की आपलो भुरगो बेश्टो घरा रावचो ना
तो सदांच आहा तो शाळेन येतलो हे एक काळजी घेवंक जाय. 75 जाणां मागीर करचे पडले की थोडे जाण आतां हायर लेवलाक थोडे भुरगे कितें आतां बसत ना म्हणून ते मागीर तांकां एटेंडन्स सांगचे पडटा. पण स्कूल लेवलाक तितक्या हेजेर जाता अशें ना. थोडे जर एक क्वचित कितें जालें की काही इन्सिडंट जालो भुरगो बरो ना जालो आनी कितें जालो तें जाता. पण चडशे अशें मॅन्डेटरी हांगा ह्या लेवलाक तर आमी अशें दाखयना. पण भुरगे आपलो पर्संटेज दवरता एटेंडन्स बरी आसता. सो आनी एक प्रश्न असो की एका टिचरी खातीर एक भुरगो कसो आसता किंवा भुरगे कशे आसपाक जाय टिचरींग खातीर? आतां आमी सदांच न्ही आतां शिक्षण आमी सदांच म्हणटा म्हाजो सदैव मंत्र एक आसता की आय डोंट वॉन्ट फर्स्ट क्लास स्टुडंट, आय वॉन्ट फर्स्ट क्लास पर्सन. एक मनीस म्हणून तूं फर्स्ट क्लास आसूंक जाय, एक मनीस म्हणून तूं डिस्टिंक्शन आसूंक जाय. कारण आज टिचरांक कितें आसता तुवें तेंचे कडेन वागणूक आसा ती माणुसकीन आसूंक जाय आनी तितलोच रिस्पेद धरून मान सन्मान धरून टिचरीचो मान सन्मान तितकोच आसूंक जाय. कारण फायनली कितें जालें तरी टिचर एक शिक्षक आनी शिक्षक हे आहा ती ज्ञान चो प्रचार आनी प्रसार करता. ज्ञान हे पसरपाचो हे एक तेज्या हातीन जबाबदारी आसता आनी तेजे कडल्यान तो भुरगो शिकता आनी तेजे कडल्यान तो फुडें फुडें वाटचाल करता. म्हणून शिक्षका कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन जो आसा भुरग्यांचो तो सदैव एक मान सन्मानानूच आसचो आनी तो मान सन्मान दरीत टिचरीचो तर आपुणूच सब्जेक्ट विशय सुद्दां तो बऱ्या तरेन तो समजता त्या भुरग्याक अशें म्हाजें म्हणणें. आनी सगळ्यांत एक व्हडलो प्रश्न असो की हाव टू बिकम लायक यू सर. तुमच्या कित्याक कशें जावप सर? म्हाज्या भशेन अशें म्हणिना हांव. कारण हांव असो न्ही की हांव परिपक्व आसा असो न्ही आनी हांव परफेक्ट आसा असो न्ही. हांवें केन्नाय म्हणूंक ना हांव परफेक्ट आसा. आय एम लर्निंग फ्रॉम माय स्टुडंट, आय एम लर्निंग फ्रॉम माय कलिग्स, आय एम लर्निंग फ्रॉम द पीपल अरावंड. कारण बाय नेचर वी आर ह्युमन बींग आनी आमचे कडेन कितें ना कितें चुका जातलीच आनी चुका जाल्ल्यो आसा आनी ते आमी निस्तारप वचून आनी तेजेर प्रयत्न करता हें करपाचे. आनी ह्या जगान हें सगळ्यांकूय खुशी दवरूंक मेळना जे कितें बरें करतले. कारण थोडे जाण म्हाजे कडेन बेजारूय आसतले, थोड्यांक वायटूय दिसता आसतलें, थोडे डिसिजनां म्हाजी आसतली की इतल्या हेजी आसता की थोड्यांक वायट दिसता आसतलें. पण कितें करूं शकता? एकदां ह्या धोरण अशें आसता की तें तुवें फुडें व्हरकूच जाय. सो म्हाज्या सारको अशें म्हणिना पण एक बरो मनीस आसचो. हांव म्हणिना हांव बरो मनीस आसा. खूब जाणां लोकांचे एक म्हाजे कडेन पळोवपाचे आतां दृश्टिकोन चेंज जाला की हांवें त्या वाटचाल अशी धरल्या की भुरग्यांक हांव बरो करपाचो प्रयत्न करता. भुरग्यांक आमी सगळे सर्वांगीण विकास ताचो आध्यात्मीक विकास, ताचो शैक्षणीक विकास, ताचो क्रीडा क्षेत्रांत तो विकसीत जावचो किंवा फुडें तो कसले कॉम्पिटिटीव एग्जाम वयतलो तितून तेजो विकास घडचो. सायकोलॉजिकली मानसिकतेन तेजो विकास जावचो ह्या हेजेर आमी भर दिता. आनी भुरग्यांक म्हाजें एक अशें की जरी हांव भायरसून हेवी दाखयलो जाल्यार बट फ्रॉम इंटरनली आय लव दॅट चायल्ड बिकॉज आय कन्सिडर एवरी चायल्ड एज माय सन ऑर माय डॉटर. तर त्या हेतूंतल्यान हांव म्हाजें हें धरता. आतां लोकांनी एक धरला की बाबा एक मान सन्मान दिल्लो आसा तो मान सन्मानान घेवचो. पण ताचें सदांच क्रेडीट हांव दिता कारण हांव आराध्य देव, हांव भगवंताचें नामस्मरण करता. त्या देवा खातीरूच हें सगळें मेळटा. आय एम जस्ट मेड अ इन्स्ट्रुमेंट. हांव करता पण जेन्ना हांव आध्यात्मीक बाजून म्हाजी प्रगती करता तेन्ना ऑटोमॅटिकली हे लोकांक तेजें एक बरें दिसता. त्या अनुशंगान हांव वाटचाल करता. पण म्हाज्या सारको असो न्ही पण एक बरी व्यक्ती जावची हें म्हाजें म्हणणें. सर जेन्ना तुमी आध्यात्मिकान गेल्ले पळय आध्यात्मीक स्पिरिच्युअलिटीन समजा गेल्ले तेन्ना तुमकां त्रास जावंक ना अशें भायल्या लोकांनी कित्याक वयता रे अशें समथींग? पळयात तुमकां सांगलें न्ही हेतून भगवद्गीतान सुद्दां सांगलां एखादो व्यक्ती भक्तीन येता न्ही रेशियो इज 1:1000. म्हणजे 1000तलो एकटो येता म्हणजे तूं एकटो आसले न्ही तुका 1000 लोक सुद्दां कितें करता आमकां तो ओपोज करपाचो ट्राय करतले. कारण बऱ्या कार्याक हे शीण आसात. बरें कितें करता पळय ताका शीण आसात. आनी तेन्ना हांवें आध्यात्मिकान जेन्ना निक्त पावल जालें खूब जाण म्हणटाले हें कितें करूंक जाय अभी तो मजा करने के वक्त है म्हणटाले हिंदीन बीन थोडे हे म्हणटाले खाओ पियो मजा करो यंग आहा मरे कितें हें करता काय म्हणटालो. ह्या वेळार ते मागीर करचे मागीर 60 जाली की करचे तशें जायना. 60 जाले की मागीर तुका शरीर साथ दिना. आध्यात्मीक म्हणजे जशें आमी एखाद्या व्यक्तीक जेन्ना फूल दिता तें फूल दितना बरें दिता न्ही ताजें दिता आनी तेन्ना अर्पण करता ते समोरच्या व्यक्तीक बरें दिसता. तशेंच आमी आध्यात्मीक बाजून सुद्दां आमी जेन्ना यंग आसता तेन्ना जर आमी जाता इतलो प्रयत्न करीत तेन्ना देव सुद्दां खूश जाता आनी ते आमचे जेन्ना आमकां गरज पडटली तेन्ना आमच्या फाटल्यान रावतले. सर आनी एक लास्ट एक शेवटचो प्रश्न असो की
एक जर भुरगे किंवा कोणाक जर सक्सेस जावपाक जाय जाल्यार एक 3 सिक्रेट सांगचे जे एक्चुअल ते गरजेचे आसा लायफान. एक सिक्रेट, 3 सिक्रेट. खुबश्यो गोश्टी आसात, पण एक 3 गोश्टी सांगता. एक, तेंच्यांनी सदांच आपल्या आयुश्यान प्रामाणीक रावचो. कारण जो मनीस प्रामाणीक रावता आनी प्रामाणीकतेन काम करता, जरी ताका दिसता आसतलें अरे तो प्रगती करता, हो प्रगती करता, म्हाजी जायना, प्रामाणीक रावन जायना, ना. तो मागीर कोण तो करता पळय नाका जाल्लें, तेजे खंय तरी तो स्टॉप जाता. पण प्रामाणीकपणान जो काम करता न्ही, सिन्सियरिटी इज द बेस्ट पॉलिसी. सेकंड इज सिम्प्लिसिटी. आपण सादेपणान रावपाचो प्रयत्न करप. पण सादेपणान असोय प्रश्न न्ही की सादें म्हणजे समोरचो येता तुका कितें करून वयतलो न्ही. तें सादेपणान न्ही. सादेपणान म्हणजे आयुश्यान सादें लायफ जगप, सादेपणान रावप. चडे हे करपाचें ना, आसपाव वाडोवपाचो प्रयत्न करतात, हें करपाचें, तें करपाचें. तितून मागीर सगळो तूं शेणटा. आनी लोकां कडेन तितलेच हितून सादेपणान वागपाचो प्रयत्न कर. सो फर्स्ट इज सिन्सियरिटी, सेकंड इज सिम्प्लिसिटी. एंड तिसरी गोश्ट आसा न्ही, ती सारकी चिकाटी आसूंक जाय. सारको डिटरमायन आसूंक जाय. आपूण हें करतलो आनी ते तीव्रतेन करतलो. खंयच्याय गोश्टीक तीव्रता जाय. आतां आध्यात्मीक हांवें सांगलें तांकां, आध्यात्मीक बाजू जरी स्ट्रॉंग आसा, तीव्रता जाय, चिकाटी जाय. तितून तेजे आपलो वेळ दिवचो पडटा. त्या अनुशंगान काम करचें पडटा. शिक्षण तुवें चिकाटी जाय, जायच पडटा. खंयचेंय काम, धंदो करतलो तितून जाय पडटा. सो हे जर तूं जर मंत्र जर बीज हे 3 मंत्र आहा, आनिकूय आसूं ते, पण हे 3 मंत्र तुवें विचारले जाल्यार, सो पयलें म्हणजे सिन्सियरिटी, प्रामाणीकपणान, दुसरें म्हणजे तुवें सादेपणान आनी हितून तिसरें म्हणजे चिकाटी. तीव्रतेन तुवें काम करपाचो प्रयत्न करूंक जाय. आनी खंयचेय जेन्ना तूं हातीन घेता तें सारकेंच करूंक जाय आनी सिरियसली करूंक जाय. नाल्यार ताका येना, नाल्यार सगळेंच अशेंच लायटली जाल्यार कांयच जावचें ना आयुश्यान. सो आनी एक आमचो म्हणून एक प्रश्न एक जें कन्वर्सेशन जालें उचलून एक तुमकां कितें दिसता खरें काय जालें कन्वर्सेशन किंवा कितलें गरजेचें आसलें? हो म्हाज्या असो जो हे घेतला न्ही इंटरव्यू, ही म्हाजी पयली इंटरव्यू. आनी हे तुज्या रुपान हांगा इंटरव्यूचें स्वरूप जाल्लें आसा. हे प्रश्न कशे आसा, हे प्रश्न कोणाक सांगतलो आनी कशें सांगतलो अशें आसलें. पण तुवें बरोवनूच हाडून आनी ते त्या तरेन तुवें विचारला पळय, ते ऑटोमॅटिकली म्हाका ल्हानपण तुवें हाडून दिलें. म्हाजे मागीर शाळेचे दीस सांगले, विचारले, हाय सेकंडरीचे, कॉलेजीचे. अशे इंटरव्यू जावप म्हणजे कितें लक्षान येता लोकांची, की हो स्ट्रगल कसो आसा, ल्हानपणान कशें आसलें आनी कितें आसलें आनी हो स्ट्रगल कसो फुडें चल्लो, हें लक्षान येता. आनी एखादो व्यक्ती जेन्ना एखाद्या स्थरार पावता, एखाद्या पोझिशनार पावता, त्या पोझिशनार कसो पावलो बाबा, हें ती वाटचाल ही लक्षान येवपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता तुवें एक बरो उपक्रम हो धरलेलो आसा, की बऱ्या व्यक्ती ह्या गोंयच्या भुमीन, पावन भुमीन जे जल्मल्यात त्या व्यक्तींक हायलायट करप, हो तुमी बरो उपक्रम घेतलेलो आनी म्हाका खरोच आवडलेलो आसा. जे फुडें अशीच बरीच वाटचाल दवरची अशें तुमचे कडेन मागतां. धन्यवाद.